मगो पक्षाक आता मडकयच्या भाजपा मंडळाचो विरोध सोंसचो पडटलो। मडकयच्या भाजपान मगो पक्षाक भाजप सरकारा भितर घेवपाचे खर विरोध केला। तांणी तशें भाजपाक कळितूय केला। मडकय कांयच विकास जाल्लो ना, मात खंयचोय पक्ष सत्तेंत आयलो काय मगोक मंत्रीपदां जायच। दुसऱ्यांच्या हुस्तार जगपी हो कसलो पक्ष असो प्रश्न सुदेश भिंगीन केला। एक तर म्हणजे कांयच प्रोग्रेस ना अशा पद्धतीचे हे आज म्हणजे चाललेले आसा। अरे जेन्ना तुवें तृणमूला कडेन युती केली, कित्याक लागून युती केली हे ताचे कडेन प्रश्नाचें उत्तर नाशिल्लें। तरी आसतना लोकांनी ताका मडकय मतदारसंघात निवडून हाडलो आनी आतां लोकांचे दोळे उगडले। जेणे ते युती केली मडकय मतदारसंघांतले ताणें तृणमूला कडेन आज आख्ख्या गोंयांत मगो पक्षाची परिस्थिती कितें जाता ती पळया। तर हें कारण आसा युती, तृणमूला कडेन केल्ली युती। आज भारतीय जनता पार्टी 20 आमदार निवडून आयिल्ली आसा, ती अपक्षान सपोर्ट केल्लो आसा। म्हाका अभिमान दिसता आमच्या फोंड्या तालुक्यात 3 आमचे आमदार निवडून आयिल्ले आसा आनी हाजो सपोर्ट करपाची गरजूच ना। आमचो व्यवस्थीत सरकार जाता तेन्ना हांव आमचे सगळे वरिश्ठ पदाधिकारी हांचे कडेन मागता हाजो सपोर्ट अजिबात तुमी घेवं नाका आनी हाका मंत्रीपद बी कसलें घेवं नाका। कारण प्रत्येक वेळार काँग्रेस सरकार आयलो आपूण मंत्री जाता, भारतीय जनता पार्टी आयलो आपूण मंत्री जाता, अशा पद्धतीची तागेली हें आसता, स्ट्रॅटजी आसता। सादें उदाहरण दिता, फाटल्या खेपो मडकय शिरोड्या इलेक्शन जालें, तुमी युतीचो सरकार केल्लो भारतीय जनता पार्टी आनी मगो, जाल्यार तुमी मगोचो शीट हांगसर कसो दवरलो शिरोड्या?